फुडल्या 15-20 दिसांनी दिवचल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉका खातीर पायाभरणी घालतले आणि थंयच कला भवन घालतले। रवींद्र भवन सांखळेन 800 लोकांची क्षमता आसा, त्याच रितीन ह्या कला भवनातूय 800 लोकांची क्षमता आसतली। सगळी लायसनां दिल्ली आसा, कंत्राटदारूय निश्चित जाला। रोकडीच कामाक सुरवात जातली म्हण दिवचलेचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आणि थोड्याच दिसांनी हांव मुख्यमंत्र्याकडे टायम मागला की आमचो ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जो आम्ही बिचोले आम्ही फाउंडेशन स्टोन घालतले फुडल्या एक 15-20 दिसांक आणि थंय आम्ही ते कला भवन घालतले। आणि ते कला भवन म्हणजे आमचे रवींद्र भवन सांखळे आसा त्याची कॅपॅसिटी 800, हेची तितलीच कॅपॅसिटी आसा, येदे व्हडले आसतले, फक्त ते बाकीचे रूम बी नसतले। सो ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आमचे मामलेदार आनी कलेक्टर सगळे काम जाल्ले आसा, लायसनाय दिल्ली आसा, सगळी कॉन्ट्रॅक्टरय फायनल जाल्ले, फक्त नाल फोडून काम करून अशी खूप मेजर 2-3 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट आसा। गांवांनी एक 82 कोटीचो 10 MLD वॉटर प्लांट, मिनी रवींद्र भवन आणि लायटीचे 3 मेजर कामां फुडल्या एका म्हयन्या भितर आमी नाल घालून कामां सोंपयतले आनी जोरान चालू।